एमपीटी हार्बराचेर उसपोवपाक मिलिंदाचो खर विरोध. एमपीटी चेअरमॅनाक म्हटलो माकोड. डील हाता भायर गेल्ल्यान चाळवला मिलिंद नायक, म्हणटा संकल्प. फातोड्डे रस्त्याक आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे नाव दिवपाचो म्हूर्त चुकतलो मडगांव पालिकेक. विजय म्हणटा सरकारा कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद येवंक ना, देखून हाचेर आनीक वाद नाका. गोंय विद्यापीठान अव्यावसायिक अभ्यासक्रम परीक्षांचे शुल्क 60% वाडयले. शुल्क वाड फाटी घेयात, ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले, शिटकायला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन. काँग्रेस म्हणटा परदेशात काम करपी गोंयकारांचेर जातलो नागरिकत्व बिलाचो परिणाम. एनडीए घटक पक्ष आणि सरकारांतल्यान अल्पसंख्य आमदारांनी केली स्पष्टीकरणाची मागणी. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. दोनापावला अडकून पडलेली नाफ्ता आसलेली नलिनी बोट निमणी एमपीटी बंदरार हाडली, पूण वाद निवळपाचें नांव घेना. विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि भाजपाचोच मंत्री आणि थळावो आमदार मिलिंद नायकूय बेजारल्यात. नाफ्ता वास्को हुस्पोवपाक तांचो ठाम विरोध. मिलिंद नायक जाल्यार बरोच खोबळा. एमपीटी अध्यक्षाक तो माकोड म्हणून मेकळो जालो. पळयात हो ड्रामा. नाफ्ता भरिल्ली ही बोट मिलिंद नायकान गोंयान नाफ्ता विकपा खातीर हाडल्या हो आरोप काँग्रेसीन चालूच दवरला. ही बोट मुंगुरली आणि हे प्रकरण ताच्या हाताभायर गेले हो आरोप मिलिंद नायक न्हयकारता. पूण तो आपल्या मुख्यमंत्र्याकय सोडिना. तो विचारता मुख्यमंत्र्यान एमपीटी बरोबर मिटिंगा फाटल्यान मिटिंगो घेवपाची कितें गरज आणि तातूंतल्यान ताणें म्हाका कित्याक कुशीक उडयलो. जी बोटीक उजो लागून कोचीन ती आसलेली आणि कोचीनसून ती गोंयान कशी पावली आणि हेज्या फाटल्यान जर कोण आसलेलो हेवूय खबर आसा, कित्याक आमी डायरेक्टली एक्सपोज केलेलो आसा. कित्याक स्थानीक आमदार मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून ती बोट हांगा गोंयान हाडपाक लागून. तेणें फक्त ही हाडपाचें कारण कितें, भितर नाफ्ता आसलेली आनी नाफ्ताचो वत आसलेलो 15 कोटी आनी तेंचें डिलींग जाल्लेलें की बाबा 1 करोडाक ती नाफ्ता घेवपाक लागून. ते वादळ जालें आनी बोट जेन्ना भायर गेली, दोनापावला पावली, तेन्ना इशू जालो जाल्यार तेन्ना ते मिलिंद नायकाच्या हाती भायर गेले. कित्याक स्वता चेअरमॅनान सांगलेलें आसा सीएमान, कित्याक बाबा आपल्याक अक्षरशः मिलिंद नायकान फोर्स केला ही बोट पोर्टान भितर घेवपाक लागून. आनी आयज जेन्ना तेजे हाती भायर गेल्लेली आसा आनी आयज जेन्ना टेंडरींग जालें आनी हो टेंडर कोण खंयच्या तरी गुजरात पार्टीक मेळ्ळो आसा, तेन्ना मिलिंद नायकाच्या हातीनसून भायर गेली आसा. तो खंय तरी सावाळलेलो आसा आनी सावळून तेणें हे स्टंट करपाक लागलेलो आसा, ओपोज करपाक लागून. कित्याक हो पयलो नाफ्ता तेज्या हातीन येवंक जाय. कितें परिमल राग वचून आपण तोय बी तेतून तेंच्या भितून गुंतल्या भशेन ना जे जावपाचे चान्सीस आसा. ह्या आदाराचेर ही कमिटी जाली. सीएमान 5 की 6 विजीट हांगा केले एमपीटी. म्हाका एकी विजीटाक आपोवंक ना. 100 न्ही 200% इन्वॉल्वमेंट ह्या चेअरमॅन एमपीटीचो आहा पळय तो माकड पाकला तेच्या आनी चेअरमॅनाचो हो स्टँड आहा तो 100% चेअरमॅनाचो स्टँड आहा आनी सीएमान आमच्या चेअरमॅनाचें कितें आयकप हें हांव चिंतूंक पडला. मुख्यमंत्री ह्या रॅकेटात घुसपला असो आरोप करत संकल्प आमोणकारान पुराय घडणुकांची चौकशी करची अशें मागला. मुख्यमंत्र्याक तो सांगता हय नक्कीच चौकशी करतलो. आणि आम्ही एज अ काँग्रेस पार्टी डिमांड करता अजून पर्यंत कित्याक फर्स्ट हेजेर इन्क्वायरी जावची ही बोट कशी पावली आणि हो जो टेंडर प्रोसिजर जाल्लो आसा तेजेरूय इन्क्वायरी जावची. आणि जे सीएमान गोंयकारांक उतर दिल्लेले कितें बाबा आमी बोट डीप सियान व्हरतले, थंयसर नाफ्ता खाली करतले, हेजेवूय उतर तेणें दवरूंक जाय. सो हेज्या फाटल्यान व्हडले एक रॅकेट चल्लेले आसा आनी हे सगळे जाण म्हाका दिसता मिलिंदाच्या पोतान सीएमाच्या पोतान सगळे जाण भितर इन्वॉल्व जाल्लेले आसा. नाफ्ता आमी शिफ्ट करता. ओके, इन्वेस्टिगेशन जातलें तेजेर, कांयच चिंता करनाका. ऑलरेडी आमी डीजी शिपिंगाक कळयलां. डीजी शिपिंग जे आसा शेवटी एमपीटी इट इज कमिंग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ द डीजी शिपिंग. दुसरे वटेन थळाव्यांनी बोटीतलो नाफ्ता हार्बरात उसपुवपाक खर विरोध केला. आमच्या लोकां वांगडा आसात आनी जर फाल्यां रस्त्यार देंवपाची पाळी येत, जर एमपीटीचो प्लॅन जसो आसा की गणेश बेंजोप्लास्टान दवरतले म्हणून जर असो प्लॅन एमपीटीन केलो जाल्यार आमी स्वता त्या लोकां वांगडा रस्त्यार येतले आनी एमपीटीचो प्लॅन हे करून उडयतले, काबार करून उडयतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फातोड्डेच्या रस्त्याक आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें नाव दिवपाचो शुक्रारा 13 डिसेंबराचो म्हूर्त चुकतलो. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायाच्या सल्ल्या नाव तकटे लावपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन फुडें धुकल्ला. हो म्हूर्त कित्याक चुकलो पळयात. मडगांव पालिका मंडळ आणि गोवा फॉरवर्डाच्या थळाव्या आमदारान फातोड्डे रस्त्याक ओल्ड मार्केट सर्कल अशें नाव दिवपाचें थारायल्लें.
पूण ताच्या विरोधात वचून फातोड्डेच्या थळाव्यांनी आनी कांय NGOंनी त्या रस्त्याक दोतोर जॅक सिक्वेरा आनी बाकीबाब बोरकाराचे नांव तकटे बसयले. पालिकेन हे तकटे काडून उडयले, पूण ह्या नागरिकांनी निशेध उक्तायल्या बरोबर पालिकेन ते आशिल्ले तशे परत बसयले. ताचेर विजय सरदेसायान आतां घेतिल्ली भुमिका पळयात. Group of councillors have contested the resolution. The DME was hearing it, and the DME has as yet not decided on it. So it's my opinion, and I would advise the council to defer the naming of this road and to perhaps decide on it at a later date. In the meantime, we will work towards improving the road, beautifying that road, and making it one of the most operational modern roads of the state, with dedicated ducts for fiber optic, for sewerage, for water, for electricity. In addition to this road, which would be named after Mr. Parekar, there was a circle to be named after the first martyr of the Konkani movement, Florian Vaz, who also remains unrecognized up to now. A square was supposed to be named after Father Miranda, who established Auspicia Hospital 152 years ago. There was a circle to be named after Saint Joki, which is a chapel wanting to transform itself into a church in Borda. There was a road to be named after Ullas Buyang, who was a prominent activist of the opinion poll movement. So this was many issues, and there was a statue to be erected of Dr. Jack Sikwera on the opinion poll square, because the entire resolution will now have to be kept on hold. हय, निर्णय फुडें धुकल्ला तात्पुरतो, पूण गोवा फॉरवर्ड फुडाराक ह्या रस्त्याक पर्रीकाराचें नांव दितलो. पळयात. डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन म्हणल्यार तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार सरकाराचो एक पार्ट. So it appears that the government is also not keen that that road should be named after the late Chief Minister. The Congress in the bargain also doesn't want all other names which have to come. Okay, it is my group that has the majority in the council. I had made the suggestion. But we'll have to wait for what the government decides on it. If I say something, it will be Shitafude meat cow. It will be preemptive also, which I don't want to do. I don't want to get into that. I don't want to further vitiate the atmosphere with more controversy. मडगांवच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार संदीप तुयेकार. पुराय देशातल्या विद्यापीठांनी शुल्क वाढीच्या विशयावेल्यान बोवाळ चालू जाला. JNU ते IIT सावन उत्तराखंड आयुर्वेदिक महाविद्यालय आणि बेंगळूरच्या राष्ट्रीय कायदो महाविद्यालया मेरेन ह्या उज्याचो धग पावला. आणि आता ह्या गोंयांतय ह्या विशयाचेर मुखेलपणान चर्चा जावपाक लागल्या. गोय विद्यापीठांनी सगळ्या अव्यावसायिक अभ्यासक्रम परीक्षांचे शुल्क वाडयलां. कांय परीक्षांचे 30 तर कांय परीक्षांचे 60% शुल्क वाड केलां. विद्यापीठान केल्ली शुल्क वाड एका म्हयन्या भितर देंवोवची, नाजाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटलें. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन शिटकावणी दिल्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो भाजपा सरकार चलोवपी संघ परिवाराचोच एक भाग जावन आसा. शिक्षणीक वर्साच्या मध्यार एकाडेमीक कावन्सिलान वाडयल्ल्या शुल्काक लागून ABVP चळवला. शुल्क वाडीचो निर्णय फाटीं घेवचो अशें ताणें मागलां. फी ही जवळपास अप टू 62% वाडयल्ली आसा. जर SY BComचो एक भुरगो एडमिशनाच्या टायमार 2100 फी भरतालो एग्जाम फी म्हणून, ती आतां एक्स्ट्रा परत 1300 ताका भरचे पडटले, ते सुद्दां वर्साच्या मदल्या एका, नाजाल्यार तांकां रिजल्ट दिना म्हणून सांगिल्लें. अशेंच आर्ट्साच्या बाबतींत 40 ते 50% वाडलेली आसा, सायन्साच्या बाबतींत 30 ते 40% वाडलेली आसा. ही फी वाड जी आसा ती गरिबांचेर अन्याय करपी आसा, गरीब विद्यार्थ्यांचेर अन्याय करपी आसा. ह्या फी वाडीच्या संदर्भान आमी कुलगुरू कुलसचिव हांकां पत्र केलां, VC आनी रजिस्ट्रार हांकां पत्र केलां. ते भायर पत्राची एक कॉपी CMाक, जे की एज्युकेशन मिनिस्टरा, तांकांय दिला आनी तांचे कडेन मेळपाचो वेळ मागला की ह्या विशयाचेर चर्चा जावची आनी
हे डिसिजन घेतला ते फाटल्यान घेवचे. SY बीकॉमचो स्टुडंट 2300 म्हणून एग्जामिनेशन फी भरतालो जाल्यार आतां तातूंत आनी वाड जावन म्हणजे नियरली 62% वाड जावन ताका आनी आतां 1300 भरची पडटा. दीस इज बिकॉज तांचे ते क्रेडीट सिस्टम पयलीं दुसरी सिस्टम आशिल्ली आतां ती CBCS घालून तांकां पर क्रेडीट आमकां 50 रुपीज भरचे पडटा अशें तांणी सांगलां. आमकां अरावंड 200 रुपया भरचे पडटा जे की पयलीं 110 भरले वताले. ताजे खातीर आमी गोवा युनिवर्सिटीक लेटर केला, रेजिस्ट्राराक लेटर केल्लें आसा. ताजी कॉपी VCक आनी एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेनूय पाविल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संसदेत पास जाल्ल्या नागरिकत्व बिला वयल्यान काँग्रेसीन नव्या वादाक तोंड फोडला. इंग्लंडाक नोकरी घेवपा खातीर पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतिल्ल्या गोंयकारांची कितें चूक अशें काँग्रेस विचारता. ह्या विशयाचेर सरकारांतल्या अल्पसंख्य समाजाच्या आमदारांनी तोंड उगडचें अशेंय तांणी मागलां. पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर कामाक गेल्ल्या गोंयकारांचेर नागरिकत्व बिलाचो कसो परिणाम जातलो ते मात काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजनाक स्पश्ट करपाक जमलें ना. पूण हे संदीचो पुरायपणान लाव घेत ताणें भाजपाच्या अल्पसंख्य समाजाच्या आमदारांचेर फोग काडलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. The NDA has passed this bill. The NDA partners who are vocal about secularism today, out of fear that the scams will be exposed, have sold their soul of secularism and embraced communalism. This day is a victory of communalism versus secularism. And the NDA partners in Goa have also sold their soul because, as I have said, all India and NDA allies who were talking of secularism supported it to save the scams, the same, that there's nothing different in Goa. In Goa, we have the so-called altar boys, altar girl, Marvin one side, Alina Saldana one side, Michael Lobo who recently criticized the OCI. Why did he criticize the OCI? It becomes now clear. He had it at the back of his mind that this bill is coming and they will have no voice. And that is going to be the fate of many Goans who have, for having a decent life which our government cannot provide, have managed to obtain Portuguese passport only for the purpose of employment. Now with the NRC coming, this government and our 10 people who won on a secular platform, who are gone there today, Philip Neri Rodriguez, Jennifer, Tony, Silvera, they should speak out. Their silence will be construed as acceptance of this bill. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. काँग्रेसीन म्हादयचें आंदोलन आता दिल्ली व्हरपाचें थारायला. 15 डिसेंबराक दिल्ली जंतर मंतराचेर 3 वरां धरणे धरले उपरांत ते प्रधानमंत्र्याक निवेदन दितले. कर्नाटकाक वेंचणूक जिखपाक मदत करून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हादयचो सौदो केला असो आरोपय काँग्रेसीन केला. म्हादयच्या संदर्भातले पत्र केंद्रान फाटी घेवचे वा थारावन दवरचे अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यान घेतल्या. पूण थारावन दवरपाच्या प्रस्तावाक काँग्रेसीची हरकत आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. कर्नाटका इलेक्शन जिखल्यात ताचे फूल क्रेडीट गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे सगळे BJPचे लिडर्स जेका आमी म्हादयची आमी आवय म्हणटात त्या आवयचेर सौदा करून कर्नाटकाक इलेक्शन जिखपाक दिलें. सो हें क्रेडीट प्रायम मिनिस्टर मोदीन अमित शान घेवची न्ही, येडियुरप्पानूय घेवची न्ही, तुमचें कंट्रिब्युशन कांयच ना. आयज काल तो स्टेटमेंट करता की आमी परत बरयल्लें आसा आनी तें लेटर एक तर विथड्रॉ करचें नाल्यार एबियन्सान दवरचें. एबियन्सान दवरप म्हणजे कितें? तूं तांकां आनीक हे ऑप्शन ओपन दवरपाक सोदता. सो हे एबियन्सान दवरता म्हणजे तो स्टेटमेंट इज व्हेरी डेंजरस स्टेटमेंट. वी कंडेम दिस स्टेटमेंट ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर. तो अनेक लुपहोल दवरता म्हणजे परत सेटिंग केला तुवें कंप्लीट. आमी डायरेक्ट 15 तारखेक दिल्ली वयतले आनी दिल्ली आमी ऑलरेडी एप्लिकेशन दिल्लें आसा जंतर मंतराचेर. सकाळ 11 आमचे प्रोटेस्ट थंय सुरू जातलो. तो 2 मेरेन आमी हें करतले आनी पंतप्रधानाक आमी दिल्ली वचोन आमी हें दितलें की आमकां गोंयांक
कशे फुटिल्ले आसात. केंद्रान कर्नाटकाक दिल्ल्या त्या पत्रावेले आपले भुमिकेविशीं मुख्यमंत्री कितें सांगता ते पळयात. तेणी अभ्यासान दवरलें कितें आनी विड्रॉल केलें कितें इट इज वन एंड द सेम. अभ्यासान दवरलो तर लेटर कांयच उपयोगूच ना तेजो. तेजें एज गूड एज तेजें विड्रॉ केल्लें आसा ते लेटर तांकां खंयच वापरपाक मेळचेंच ना. आमी म्हटलं लेटर विड्रॉ कर म्हटलं. हांवें वयल्यान सांगलां न्ही परत कितें जर करपाक जाय आसत जाल्यार परत तेजेर आमकां विश्वासान घेवचें, तेजेर सायट विजीट करची आनी ताज्या उपरांतूच कितें तें जो म्हादय ट्रिब्युनलान अवॉर्ड पास केल्लो आसा किंवा सुप्रीम कोर्टान मेळटलो आसा ताजो निकाल जावनी ताज्या उपरांत कितें तो निर्णय घेयात. ताज्या पयलीं कांयच ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बिरेस्तारा नावेलीच्या शेतकारांनी मडगांव पालिकेचे कोयरान भरिल्ले ट्रक आडायले. मडगांव पालिका कोयर हाडून तांच्या शेतान उडयता. पालिकेन शेतात कोयर उडोवप बंद केले ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. दर दिसा एकठांय जावपी कोयर पालिका सध्या सोंसोड्यार उडोवपाक शकना. देखून हो कोयर आनी खंय तरी उडोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतिल्लो. पूण बिरेस्तारा कोयरान भरिल्ले पालिकेचे ट्रक नावेले आयले तेन्ना नावेलेच्या शेतकारांनी ते आडयले आनी परतून धाडले. शेतकारांच्या म्हणणे प्रमाण शेतकार नेमान शेतां रोयतात. देखून शेतांनी कोयर उडयलो जाल्यार शेतां पेड्ड्यार जातली. आयज जे एग्रीकल्चर लँड आसा म्हणजे ग्रावंड फंड थंय आनी ते सारके डायरेक्टली ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन. आतां तेमी कितें प्रपोज केला की हांगा हें हाडपाक कितें गार्बेज डंप. पूण मेन म्हणल्यार कितें काय म्हणल्यार जे एग्रीकल्चर लँड आसा जे एक्झिक्युशनान ऑलरेडी आसा एग्रीकल्चर लँड ते तुमी बंद करून थंय तुमी गार्बेज हाडटा म्हणल्यार तुमी खंयच्या वाटेन एग्रीकल्चर प्रमोट करता हें कळना. म्युन्सिपालिटी पयलीं हांगाच येवन कचरो निवळ करताले. आयज त्याच जाग्यार निवळ केल्ल्याच जाग्यार ते हाडून कचरो उडोवपाक सोदता आख्खे मडगांव किंवा बाकीच्या वाठारांतले. हांगा एक सांग सायडीच्या लोकांक त्रास जातले हें तांकां खबर आसा जाल्यार तांकां परमिशन दिलें कोणें हांगा करपाक. कांय सरळ परमिशन ना कितें करपाचें ना कांय जात बा कांय ना सोमतें हाडून सोडला हांगा. सो आमच्या लोकांचो खर ओपोज आसा हेका. टायम पडले जाल्यार आमी हांगाय बसून रावतले सकाळच्यान ते रात म्हणल्यार. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ते म्युन्सिपालिटी ऑफिसर समज आमकां हांगच्यान थंय आपयता न्ही ते आमचे सर्वंट हो जागो आमचो कितें करपाक ते आमकां विचारून करपाक जाय जाल्यार तेमकां हांगा येवपाक जाय. आमी थंय वचपाना. ही क्लियर कट मेसेज. आनी आयज इतलो लोक आतां येता त्या दिसांनी हांगा लोक वाडटलो आनी एग्रीकल्चर प्रमोट करपाचें सोडून सरकारान गार्बेज प्रमोट करपाची गरज ना. आनी हेज्या फाटल्यान कोण आसा तो बेगींतले बेगीन भायर सरतलो. पळय आमी लोकांक त्रास करपाक सोदना बट लोकांक त्रास कसो जातलो काय म्हणल्यार आमी उपोशणाक हांगा बसून खंयच्याय पळार वतले कितेंय करपाक सद्याची असली परिस्थिती आसा हे जागो सांबाळपाक. हे तुमकां पडटा लोक आमचो म्हणल्यार आमचे त्या वाटेचो लोक आनी एरिया तुमकांच पडटा. एरिया म्युन्सिपालिटीक पडटा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची मुणकार केशीच्यो एक म्हयन्यात 3 फावटी सुनावण्यो जातात. हेरांच्यो मात 3 म्हयन्यांनी जातात. अशें कित्याक? काँग्रेसीन हेचेर प्रस्न विचारला. तशेंच गोंयांत 4000 परस चड मुणकारांचे अर्ज मामलेदारा म्हऱ्यांत निर्णया विणे पडून आसात. तेन्ना सगळ्योच केशी बेगोबेग निकालात काडच्यो अशीय मागणी केल्या. बापूय आसतनाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचलच्या मामलेदार कोर्टा मुखार मुणकार करून घेवचो म्हणून अर्ज केला. अर्जात भाटकार कोण तो सांगिल्लो ना. जमीन कितली तिचोय उल्लेख ना. 1/14चो उतारो लावन कांय जमीन दाखयल्या आनी ते पुराय जमनीचेर हक्क सांगला. मुख्यमंत्र्यान त्याचो बापूय जितो आसतना अर्ज करपा फाटल्यान घोटाळो आसा असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलो आनी ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलप हाजर आसलो. पळयात त्यांचो आक्षेप. तो मुख्यमंत्री जन्मा येयला 24 एप्रील 1973 आनी मुणकार एक्ट सांगता की 12 मार्च 1975 मेरेन जे हे आसा ते एप्लाय म्हणजे हो त्या वेळार 1 वर्साचो भुरगो आशिल्लो. सो 1 वर्साचो भुरगो त्या एक्टा प्रमाणे कसो थंय मुणकार म्हणून एप्लाय करपाक शकता कारण तेजो बापूय अजुनूय आसा. कोण आसलो भाटकार तेजें नांवूच ना खंय पिटिशनान. कशा टायपचें हें एप्लिकेशन आसा. तूं कोणाचो मुणकार खंयच्या एजीन जालो तुवें कितें केलें थंय ह्या जाग्यान घर ना आनी घर नासतना तूं मुणकार कसो जालो. अरावंड 4000 मुणकारियल केसीस आर पेंडींग इन द वेरियस कोर्ट्स. 3 म्हयन्यांनी एक डेट मेळटा. पूण गोंयचे मुख्यमंत्री जेन्ना एप्लाय करता इमिजिएटली फायल इतली फास्ट मूव जाता आनी 1 म्हयन्याक 3
हियरींग जाता. तर कोर्टाचेर कसलो तरी प्रेशर दबाव येयला काय की ऍप्लिकेशन करणारो मनीस मुख्यमंत्री म्हणून तेणी बेगीन बेगीन कितें तरी करचें. मुख्यमंत्र्या कडेन मागता जो तुका कायदो आयज तुज्या ऑफिसरान लागू केला तो सगळे मुनकार्यल केसीस लाय. मुखाल्ल्या 6 म्हयन्यांत सगळे मुनकार्यल केसीस ज्या ज्या कोर्टान आसात तेजो तूं निकाल काड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता मारूया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंडअप. वेलिंग प्रियोळ पंचायतीच्या मागील वाडा आणि पिसगाळ वाठारांत बांदपा आशिल्ल्या राखणे वणत आणि व्हळाच्या दुरुस्ती कामाचो बिरेस्तारा बुनयादी फातर घातलो. थळावो आमदार आणि सहकार मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आसलो. रासयच्या दत्ताच्या देवळान दत्त जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. दत्त जयंती निमतान गांवभर दत्ताची पालखी भोंवडायली. ह्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केल्लें. सेवेत कायम करचे ही मागणी घेऊन जीव रक्षकांनी बिरेस्तारा पर्यटन भवनाकडेन धरणे आंदोलन केले. निवेदनातल्या मागण्यांचो अभ्यास करून कितें ते सांगता अशें आश्वासन पर्यटन संचालकान तांकां दिल्लें. ताचें आश्वासन मेळासर धरणे आंदोलन चालूच उरतलें अशें स्वाती केरकरान सांगलें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फोव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. शिरोडेची जनता आणि शिरोडा मतदारसंघ हांच्या दोगांच्या वतीन हांव आज कितें तरी उलोवपाक सोदतां. खरें म्हणजे शिरोडा मतदारसंघाक आतां बदाम मिल्क भरपूर विकपाक लागला आनी जे बदाम जे पळय तातूंत बदाम मिल्काक घालता पळय न्ही तेय भरपूर वचपाक लागले सर. आनी त्यामुळेच आनी म्हणूनच ह्यो 2 गजाली लक्षात दवरून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आमच्या भुरगेपणाक आमकां अशें बदाम मिल्क बी कांय मेळनाशिल्लें. तेन्ना फक्त एक जर अशें ठे करून जर थापड जर पडलें जाल्यार आमकां सगळी याद जाताली. पूण आतांच्या भुरग्यांक बदाम मिल्क जाय पडटा आनी ही मातशी भयानक गजाल आसा. हे मातशें पालकांनी हाजी नोंद घेवची. वयनी बरें न्ही काने हाडल्यात बरें न्ही.